फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सांक स्वागत. निया आसा क्वॉर्टर फायनल मॅचीचो फ्रांसान बॉस्टन हांगासर जाल्ल्या मॅचीत मोरोक्कोचेर 2-0 गोल फरकान जैत मेळून सेमीफायनल पावंडो हुपलो. ह्या मॅचीक फ्रांसाचो नामनेचो खेळगडो गोल मशीन किलियन एम्बाप्पे हाणें बरो खेळ केलो. ताणें एक पेनल्टी वगडायली, पूण उपरांत सेकंड हाफाक एक गोल केलो आनी दुसऱ्या गोलान असिस्ट करून आपल्या टिमीक सेगीत तिसरे फावट वर्ल्ड कपाच्या सेमीफायनलीक व्हरपाक मोलाचो वांटो उचल्लो. 27 वर्सां पिरायेच्या एम्बाप्पेन आतां वर्ल्ड कपांतल्या ह्या गोल्डन बुटाच्या शर्यतीत अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सी हाका गाठला. एम्बाप्पेने पयलो गोल 60व्या मिनटाक केलो. तेका लागून गोल शून्य पुरवार्थांतलो बरोबरी फुटली. उपरांत 66व्या मिनटाक एम्बाप्पे हाणें दिले पासाचेर उस्मान देम्बेले हाणें फ्रांसाचो दुसरो गोल केलो. अशा रितीन फ्रांसान ही कठीण दिसताली मॅच सोंप्या पद्दतीन जिखून फुडल्या पावंड्यार वचून 2018 वर्सा वस्तादपण जाल्यार 2022 वर्सा उपवस्तादपण मेळयले उपरांत आतां सेगीत तिसरे फावट सेमीफायनलीक प्रवेश केलो. त्यांच्या समोर सेमीफायनलीक आतां स्पेन आनी बेल्जियम हांचे मजगती जी मॅच जातली त्या मॅचीचो जैतिवंत पंगड खेळटलो. ह्या टुर्नामेंटाक आतां किलियन एम्बाप्पे हाणें 8 गोल केल्यात आनी 3 असिस्ट केल्यात. जाल्यार अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सी हाणें 8 गोल केल्यात आनी 1 असिस्ट केल्यात. पूण मेस्सी हाणें कमी असिस्ट केल्ल्यान सद्याक एम्बाप्पे आतां पयल्या सुवातेर आसा. एम्बाप्पे 2018 वर्सा ह्या वर्ल्ड कप सर्तीत सगळ्यांक उदयोन्मुख बेस्ट प्लेयर म्हणून नामनेक आयिल्लो. तेजे उपरांत 2022 वर्सा तो गोल्डन बूट पुरस्काराचो मानकरी थारिल्लो. आतां शेगीत दुसऱ्या वर्साकय तो गोल्डन बूट मेळयतलो की ना हाची उत्सुकता आसा. दिदिये देशो हांच्या मार्गदर्शना खाला खेळपी फ्रांसान सुरवाती सावन मॅचीचेर वर्चस्व दवरिल्लें. तांकां मॅचीच्या 5व्या मिनटाक गोल करपाची बरी संद आसली. तांच्या दायो उपामेकानो हाची हेडिंग गोल नेटींग वतनाच मोरोक्कोचो गोलकीपर बुनू हाणें बरी सेव केली. बॉल आडयलो आनी आपल्या पंगडा वयलें संकट टाळ्ळें. उपरांत 25व्या मिनटाक VAR तंत्रज्ञानाची मदत घेतल्या उपरांत फ्रांसाक पेनल्टी फटको मेळ्ळो. ह्या वेळार स्वता एम्बाप्पे हो पेनल्टी गोल करपाक तयार जालो. नुजेर मजरावी ह्या खेळगड्यान मोरोक्कोच्या एम्बाप्पेक पेनल्टी एरियांक उडयल्लो. तेका लागून ही पेनल्टी फ्रांसाक मेळिल्ली. फ्रांस आघाडी घेतलो अशें दिसतालो, पूण ताचो मारिल्लो फटको मोरोक्कोचो गोलकीपर बुनू हाणें वेवस्थीत आडयलो आनी अशा रितीन एम्बाप्पेक पेनल्टी फटक्याचेर गोल करपाक अपयश आयलें. ह्या मॅचीक अशें दिसून आयलें की पेनल्टी गोल वगडायल्या उपरांत एम्बाप्पेन आत्मविश्वासान खेळ्ळो आनी आपलो 60व्या मिनटाक गोल केलो. अशीच कामगिरी लिओनेल मेस्सी हाणें इजिप्ता आड केल्ली. प्री क्वॉर्टर फायनल मॅचीक इजिप्ता आड मेस्सीन आपलो पेनल्टी फटको चुकयल्लो, पूण उपरांत ताणें एक गोल केलो, एक असिस्ट हाची नोंद केल्ली. अशा रितीन आतां एम्बाप्पे आनी मेस्सी हांचे मजगती एक योगायोग असो घडून आयला. फ्रांसान मोरोक्कोचेर सेगीत दुसरे फावट जैत मेळयला. हेचे पयलें 2022 वर्सा वर्ल्ड कप जाल्ले तेन्ना सेमीफायनलीकय फ्रांसान मोरोक्कोचेर जैत मेळयलें. अशा रितीन फ्रांसान मोरोक्को वयलें आपलें वर्चस्व कायम दवरलां. ह्या मॅचीक एम्बाप्पेक सेकंड हाफाक एक गोल केलो आनी असिस्टाच्या उपरांत ग्रावंडा भायर वचचें पडलें. हेका कारण म्हळ्यार तेज्या पांयांक जाल्ल्या दुखापत. मोरोक्कोचो खेळगडो इसा डिओप हाणें 63व्या मिनटाक एम्बाप्पेक टॅकल केलो. ताका लागून तेज्या एंकलाक दुखापत जाली. तेजे उपरांत 77व्या मिनटाक कोचान देशो हाणें एम्बाप्पेक ग्रावंडा भायर धाडलो. दुखापत आनी चिगळूंक जायना म्हणून ताणें हो निर्णय घेतलो. मॅचीच्या उपरांत एम्बाप्पेन सांगलें की आपल्या पांयाचो एंकल दुखिल्लो, पूण आतां आपूण बरो आसा. आमकां आतां फुडल्या मॅचीचो विचार आमी करतात. जो पर्यंत जैत मेळना तो पर्यंत आमी विश्रांती घेवचे ना.
आजून आमकां खूब मोठो पल्लो गाठपाचो आसा आनी हेजी फुडली मॅच कठीण आसतली हें आमकां दिसून येता. अशें ताका लागून आमी पूर्ण तयारेन फुडल्या मॅचीचे मैदानार वयतले अशें एम्बापे हांणी सांगून फुडल्या मॅची खातीर फ्रांसाचो पंगड पुराय तयार आसा हें दाखोवन दिलें. फ्रांसाचो कोच देशो हाणें सांगलें की क्वॉर्टर फायनल मॅच जिखल्यान आनी सेमी फायनली पावंडो हुपल्यान आमकां खूब बरें दिसता. तशें पळोवंक गेली जाल्यार मोरोक्को आडची मॅच खूब कठीण आसली. आमी काही संद दवरल्यो, पेनल्टी फटको घडलो, पूण किलियन एम्बापे हो आमचो टिमीचो खेळगडो आसा तेजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसलो. तो आत्मविश्वासान खेळटालो. पेनल्टी दवरली तरी ताणें आत्मविश्वास कमी जावंक दिवंक ना. हेका लागून आमकां एक बरें जैत मेळप शक्य जालें. आतां आमी सेमी फायनल मॅचीचे विचार करतले. आमचो प्रतिस्पर्धी कोण आसता तो निश्चित जाल्या उपरांत आमी आमचें नियोजन करतले आनी त्या नुसार खेळटले आनी परत एक फावट फायनलीक वचपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो असो फ्रांसाचो कोच दिदिये देशो हांणी मॅचीच्या उपरांत सांगलें. आतां आमी एक नदर पळोवया एम्बापे आनी मेसी हांचे भितर जी चुरस आसा ती सगळ्या फुटबॉल मोग्यांक हे बद्दल खूब उत्सुकता आसा. एम्बापे हाणें ह्या वर्ल्ड कपाक 2026 वर्ल्ड कपाक 8 गोल आनी 3 असिस्ट केल्यात. तेजी तुलना केली जाल्यार मेसीन 8 गोल आनी 1 असिस्ट केला. अर्जेंटिनाची अजून क्वॉर्टर फायनल मॅच आसा. तितूंत जर मेसीन गोल केलो जाल्यार मेसी एम्बापेक फाटीं उडोवन परत पयले सुवातेर येवंक शकता. एम्बापेची ही तिसरी वर्ल्ड कप 2018, 2022 आनी 2026 ह्या 3 वर्ल्ड कपांक मेळून आतां मेरेन 20 मॅचींनी त्याने 20 गोल केल्यात. तो सद्याक वर्ल्ड कपांक सगळ्यां परस चड गोल करपी 1 गोलान फाटीं आसा. सगळ्यांत चड गोल करपाचो मान हो लिओनल मेसी हाका फावो जाला. लिओनल मेसी 6व्या फावटी वर्ल्ड कप खेळटा आनी ताची 31 मॅचींक ताणें 21 गोल केल्यात. आतां फाटल्या विचार केलो 2022 वर्साचो तेन्ना एम्बापे गोल्डन बूट जाल्यार मेसी गोल्डन बॉलाचो मानकरी थारलो. आतां अजून सेमी फायनल पावंडो आसा, फायनल पावंडो आसा. ताका लागून आतां कोण गोल्ड बूट जिखतलो हें अजून सांगूंक शकना. पूण सद्याची जर कामगिरी पळयली जाल्यार एम्बापे आनी मेसी हांचे मदीं चुरस आसा हें दिसून येता. एम्बापेचे कामगिरीचे नदर फिरली जाल्यार एम्बापेन 2018 वर्सा वर्ल्ड कपांक 4 गोल केले. 2022 वर्सा 8 गोल केले जाल्यार आतां 8 गोल अशा रितीन ताणें एकूण 20 गोल करून आपलो दबदबो कायम दवरला. वर्ल्ड कपांतले क्वॉर्टर फायनल मॅचीक फुडली मॅच जातली ती स्पेन आनी बेल्जियम. ह्या मॅची विशयी थोडें आमी जाणून घेवया. स्पेन आनी बेल्जियम हे दोनूय युरोपियन टीम आनी युरोपियन शैलीन खेळटात. ताका लागून तेंचे भितर बरी चुरस दिसतली अशें दिसता. लुईस दे ला फुएंते हांच्या मार्गदर्शना खालपी खेळपी स्पेन ह्या टुर्नामेंटाक सगळीत मॅची अपराजीत आसा. तेंचो गोलकीपर उनाई सिमोन हाणें एक विक्रम केला. 2022 वर्ल्ड कप ते 2026 वर्ल्ड कप हे मेरेन ताणें 609 मिनटां एकय गोल घेनासतना रावपाचो एक विक्रम केला. हो तेचोय विक्रम आसा आनी फ्रांस पंगडाचोय विक्रम आसा. फाटल्या मॅचीक प्री क्वॉर्टर फायनलीक स्पेनान पोर्तुगालाचेर 1-0 अशें जैत मेळयलें. मिकेल मेरोनो जो सबस्टिट्यूट खेळगडो आसलो तेणें ह्या मॅचीक गोल केल्लो. त्या मॅच ओवरऑल हे सगळ्यो मॅची जर पळयल्यो स्पेनाच्यो जाल्यार तेंचो 18 वर्सां पिरायेचो खेळगडो लामीन यामाल सद्या बरोच फॉर्माक आसा. एक बरो प्ले मेकर ह्या अर्थान तो खेळ करता आनी स्पेना खातीर बरीच कामगिरी करता. ह्या शिवाय स्पेनाचो मिकेल ओयारझाबाल हाणें 4 गोल केल्यात. आक्रमणांत मिकेल ओयारझाबाल आनी लामीन यामाल ह्यांचे भितर बरें कोऑर्डिनेशन जाल्ल्यान स्पेनाचें आक्रमण धारदार जाता. बेल्जियम संघय प्रभावी खेळ करता. तांकां सामकें कमी लेखून चलचें ना. फाटल्या मॅचीक जी प्री क्वॉर्टर फायनल मॅच जाली तितूंत तेमी अमेरिकेक 4-8 1 गोलान हरयलें. जाल्यार रावंड ऑफ 32 मॅचीक अटीतटीची मॅच जाल्ली तितूंत सेनेगलाक ताणें एक्स्ट्रा टायमाक 3-8 2 गोल फरकान हरयलें. बेल्जियमाचें वैशिश्ट म्हळ्यार तेंचो सबस्टिट्यूट खेळगडो रोमेलो लुकाकू हो अनवय खेळगडो आसा. सदांच सबस्टिट्यूट म्हणून खेळून आयलो की गोल करता. आतां मेरेन ताणें ह्या वर्ल्ड कपांक अशा रितीन 3 गोल केल्ले आसात. हे खेरीज बेल्जियमाचो कॅप्टन युरी टिलेमन्स तेंचो म्हत्वाचो खेळगडो लिसांद्रो ट्रॉसार्ड हेय बऱ्या फॉर्माक आसात.
जाल्यार फाटल्या मॅचीक जी अमेरिके वांगडा मॅच जाली तितून बेल्जियमा खातीर चार्ल्स द केटलेरे हाणें 2 गोल केल्ले. ह्या खेळगड्याचेर नजर आसतली. बेल्जियमाचो कोच रुडी गार्सिया हाणें ह्या टिमीची बरी बांदणी केला. आतां ते स्पेना आड कशे खेळटले हें पळोवचें पडटलें. वर्ल्ड कपांक स्पेन आनी बेल्जियम हांचे मजगतीं आतां मेरेन 2 वर्ल्ड कप मॅचीस जाला. 1986 वर्सा जेन्ना पयली मॅच जाल्ली तेन्ना पूर्ण वेळ आनी एक्स्ट्रा टायम मेळून बादाबाद मॅच जाल्ल्या उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर बेल्जियमान स्पेनाक ही मॅच क्वॉर्टर फायनल मॅच आसली 5-8, 4 अशें हारयल्लें. तेजे उपरांत 1990 वर्सा ह्या दोनी पंगडां भितर मॅच जाली. तेन्ना स्पेनाक आदल्या पराभवाचो बदलो घेतना बेल्जियमाचे 2-8-1 अशें जैत मेळून सेमी फायनल पावंडो हुपिलो. परत एक फावट वर्ल्ड कपांक बेल्जियम आनी स्पेन हांचे मजगतीं मॅच जाता. ही मॅच उमळशीक वाडोवपी थाती अशें सद्या तरी दिसता. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सांक वर्ल्ड कपाच्या बाबतींत आयज इतलेंच. आतां परत मेळया. देव बरें करूं.